Helping here, removing corn to make soup. YouTube family, good morning. सगली कशी आसा? सगली बरी आमी बी बरी हा. आणि आता आमकां कोताय ब्रेकफास्ट आणि बाबान ऑलरेडी ब्रेकफास्ट केलो आणि तो आतां कॉर्न काटा म्हणल्यार हांव म्हाका काडून जाय ते सो तेजे पयलीं तेकोडे काडून दिल्या कित्याक तेणें रोडटालो म्हाका कसो सोडना सो तेका सांगलें तूं काड म्हणलें वेट वॉशिंग तूं काड म्हणलें आनी मागीर हांव येता म्हणलें सो हांव पयलीं ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर तेका कॉर्न काडटा कित्याक आयज सूप करता मागीर आहा न्हू सो मागीर सूप खावपा मेळटलो तेका लागून आनी ती तेशी कुचना बसून मामीक खबरो मारता आनी च्या पिता सो थिंग ती क्लिपींग काडून आनी हांवें केला आयज आमलेट कांय ना टोमॅटो घालून ना फकत ओनियन चिली आनी फ्रेश कोरिएंडर घालून आमलेट केल्या चपाती ओके आनी मेफी सारको मेफीचो आतां कांय ना कॉर्न काडलें तेणें फकत हँड वॉश करून येयलो तो कॉर्न काडलें आनी आतां म्हाका सांगता तो वॉश हा हँड्स खूंय डर्टी काका लागल आनी सकाळी फुडें दादाक कितें सांगिल्लें दादा हॅड कॉल टुडे मॉर्निंग ओ दादा टोल यू दादाक न्हू सांगता ताशा गेव मी काल खंय सो तो क्लिपींग न्हू हांव विसरलें कालच्या ब्लॉगां घालपाक ओके सो म्हणल्यार ताशाच्या ब्लॉगा आमी विजीट करून तो ब्लॉगानूय घालपाक विसरले आनी मिसा गेलो ते ब्लॉगान घालूं विसरले सो ह्या ब्लॉगान घालतलो गुशू मेकींग फॉर वाय मेकींग गुशू ना आफ्टर मेकींग गुशू सो हांव आतां तेका वता हेअर काटा देना तेका सांगना आसा हांव रिपोर्ट रावतलें आनी मामा गोईंग फॉर हेअर कार्ड बाबा नॉट गोईंग मामा गोईंग फॉर हेअर कार्ड तो कळलो तुमकां सो आतां पिता बेगिना आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके Blue card. Show. Show there. Ah, nice, mother. Nice. You say thank you, mother. You say thank you, mother. Yeah. Baba said thank you. Okay. Thanks. आता रेडी जाले देना बी रेडी हा Mama. Oh देना's look after other look will come Go. ओके येतली बाजारान कित्याक तेची काल थोड्यो वस्तू ती उगडाच ना घेवपाक सो ती येता बराबर घेवपाक थोड्यो वस्तू ओके मिठू घे गो कशी हाय सगळी हिचे तुमकां सगळ्यांक कशी आहा काय ती आयज वयता घाऱ्याक न्ही गे आयज वयता खंय ती घाऱ्या फेस्ता येता खंय ते देना लागला डॅडीचे हे काट कोत केस कातरपाक भिता मातशी हें हा जाता तेका भिता तो लागत अशें हांव लिपोन रावतालें गेले पाटी हांव लिपोन रावलेलें मेफीन कातिल्लें पाटी मामी तेंकां धाडटलें म्हाका चोयलें आनी रोटा तेका लागून मागीर मेळटा मॉर्निंग मुल्ला मिस्टो गी गो गुड मॉर्निंग मुल्ला गुड मॉर्निंग मुल सेकेंड गिफ्ट गुड गर्ल चल मगे गुड मॉर्निंग म्हणटा काय बोले त्याचे दुसरो रोज फुलवला बरोबर दिसत अशें फुले बरे दिसता त्या पर्पल लायट पर्पल कलर काटाकोर रोयल ते न्हितून अशी किती उमटोली ते गेली हळी कितें केलें तें झाड मरपाचें म्हणून पोतयो प्लास्टीक घायले सगळी वयल्यान ते मिशिनांनी घालपाक टेंशन ना झाड मरून आनी तेन्ना सगळीं काडलें पयलीं जो म्हणजे डायरेक्ट काडलें सगळीं झाडां आनी हेजेर प्लास्टीक घायलें मिशिनांनी नाका वाट माया घे म्हणटा ती खंय पावली ती तोली ती सोदां लेट बाय सोदां वता आनी पळय ब्रावन माता म्हाजे पयशे गेले उदकांत गॅस कलर गेलो ते कांय कलर येवन गेले तेणी बाबा येयला बाबा पयलीं गेलो गाडये कडेन की मागीर मेळटा सुकोला थोडे उदी येता हे आमगे जोरीरसून येता ह्या देना अश्टू येयलो ग्रीन कलर पेंट काडलेली तेका नाक खूंय आपल्या वन ब्लू खूंय आनी मागीर ही काडलें आनी सांगलें ही नाका म्हणटा हांवें सांगलें नो ही नेव वन म्हणलें घाल म्हणलें फकत जिन्स घालूं सोदता आनी ब्लू कलर घालूं सोदता आनी रादर देन ब्लू कांय नाका म्हणटा आपल्याक आतां फोटोन तेका सांगलें दिस लूक नायस म्हणलें नायस करून घायल्या ते सुण आमगे नेबराचो बरो दिसत तो म्हाका कान उबो हिंगा रे
ते मेवलो हूंय तेणें ते काडलोलो बंद ना जाल्यार दोतोरागेर व्हरोन ते बरो केलो तेणें आतां बरो आहा तो बाबा डोंट डू रेलो उलयता आमगे नेबरां कडेन ती पो म्हाज्या कालशां कसले गायले काय म्हणटा कोणा दवरून मागीर कोणा दवरपा ती तेका गायले तेका हांवें ते पोतेकार कसो काल वॉटर बॉटल गेले ते नेली ब्लू कलर माय एक सांगता गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड कशी आहा तुमी आसात मत सगळीं बरी आहा म्हाजी फॅमिली आनी तुमच्या मागण्यांनी हांवूय बरें आहा गॉड ब्लेस यू येस चला तो इथे मैं थिंक चुया तो कॉल शो तो ते गेलो यू वांट वॉटर ओके हे पार घेऊ पाहिले हिंगा कोण ना मगे कोण बाबा आनी डॅडी धाडल्या हेअर कट हांव असो जाल्यार रडटलो तरी पूण वचोन चोवन येता मागीर मोदें ती पयलीं एपार घेवन दिता सगळो वयता डॅडी बाबागे हेअर कट कोता न्हू तो शॉपाचेर तो हात मातशें प्रॉब्लम आनी तो दुसरो आहा तो ना येवना हांवें आतां पिलार वयता चोयता पिलार मेटो जाल्यार कोणूय कातूर आयज कातरूंकूच जाय चड व्हडलें जालें तें गेलें आनी सांजे फंक्शना वचों जाय सो तेका लागून वच रे बाबा गोट शो So guys, in goat ha, goat आहे ना ते दाखवता. Who is there, Baba? Show what is that? Okay. ये शॉपिंग झाले आता इथे पिलाच इथं तिंग मेटा आल्या इथं बाबा हें काटा हांव वचना म्हाकडे जायना तो रडटा थंय चोवपा आनी म्हाकडे मानीक चोवन म्हाका आनी रडटा तांकां जाल्ले हेर काटा चोवया ताका घेवंक ना तो रडटा तो चोवन ते म्हणून लागले आमी कातून नाय तेगे केस आनी व्हडलो तो कातूता तो नाहलो ते गेलो तो दुसरो आहा तो तेगे हात फ्रॅक्चर जाला म्हणून रेगुलर तो हें कोण आतां लास्ट इथींग खूंय गेलो डॅडी चोवपाक कातूत जाल्यार रडटा गायज चुया रडटा कितें करया आनी म्हाका जावं तेणें केस कातुरलेले नायस कोत सा काट कोता भितो हांव वसोना हांव वसो जाल्यार रडटलो आतां थांबलो रडपाचो दोगी कोता रडटा थांबलोलो मातसो पतू कमेस जालो रडप हांव वचून चिंत्तालें पूण हांव वचना आनी रडटा म्हाकाचो बरो दिसतलो हें काट केल्या उपरांत न्ही गे हांव व्हिडियो कर फायनली हें काट करूं लिहिला तेणे बरे भाशेन काट केले ताका रडोन रडोन भाशेन कातूरले नेक्स्ट टायम हिंगा आठवता तेका आमगे थिंगा कुडकात ओके बरे भाशेन आनी हांवें सांगलो तशें कातुरले बारीक फाटल्यान हिंगा चड बारीक धरले बरें केलें स्टायलीन कातुरले गेले हांवें सांगलो तशें बरो दिसता भिता हकत मातसो काय बरें तेणें डॅडीचेर बसून तेन्ना लूक आफ्टर हेअर कट कसो बाकी दाखयता तुमकां हाटल्यान तेगे हेअर कट तोच दाखयता खंय तुमकां हांवें तेका सांगलोलें डॅडीक सांगोन धाडलेलो असो हिंग मातशें बारीक हिंग मातशें मोटें तरी पूण तो बावड्यान कातूल खंय रडोन रडोन तेका हें केलो चुय हाटलें तशें केलें तेगे बावड्या कातरुले मागीर सांगता हाटल्या शेणकू दवर म्हूण हांवें शेणकू बेणकू नाका कातूर ते व्हडले म्हणले आनी तो इतू आयज इरिटेट जाला रडोन रडोन जाम जाला तरी तेगे मस्ती कोता आतां हांव तेका व्हरपा ना आयज सांजे बड्डेया तूं येयना मगो बड्डेयाक तूं बड्डेयाक येयना मगो हा येयना मगो येयना मगो येयना सांगला तेणें येयना तो एकलो रावतो खंय तो घरा एकलो रावतो मरे हां बरें डन आ डन ओके शो हयची ना बेश्टेनी सांगून आतां तो म्हाका दवर मोटा आनी हांव आतां एडिटींग कोत्ता कित्याक सांजे
आमचो केलो न्हू सूप आयज वेज सूप केला घे शूट करून रेसिपी ऑलरेडी तुमकां शेअर केलो हा अजून कोणी चोवना ती वचून चोवया मागीर रेसिपी मागीर सूप तेशा माशाचो केलो आयज वेज केला मायक लागो माय माश खायना न्ही गे हड्डे बाबा न्हू ड्रेस चेंज केला अशें न्यू टी शर्ट घायल तेका देनान बाबा गेलो टी शर्ट हड्डे बाबा बरो दिसता अचय अचय सगळे बाबा गेलो हो आनी स्वेटर हांवें घेयलें तें घालूंक बाहीन ना तेका हें स्वेटर धरून धरून हें जालां हें स्वेटर कोणें दिलें तेका हें घालूंक बाहीन ना रो पद्दो नेवोच हद्दो बालती मा पडलें तेगे हांवें घालो ना तेका एक दोन पाटी घायला सगळे नेवो लोक तो तेगेलो GMCन गेलेले फर्स्ट स्वेटर घालून ना बाय आतां न्हू बॉय गिफ्ट रॅप करता सांजे वचपाक मागीर मोचे सगळे काडले हे आनी सेकंड शूज ते गेले हे सेकंड शूज हे हड्डे बाबाक जातले देनागे शूज सगळे हेचे रोपान शूज ते गेले पयलींचे ते दिता कोणाकूय पण घालता माय वयता न्हू ती कोणाकूय दितो तेंचे तिका खूब जाण आहाय हे मातशे पिड्यार करतले ते भायर मारतले हेचे पॅकिंग करता आपले वयत खंय ती पॅकिंग कर एक पोटली बोरले रोपाची हो तेका फकत एकू पाटी घायलो माड्रास सूट मोचे रोप घालूंक नाही रोप तेका तर ओ बाबा नाही इट विल नॉट फिट यू बाबा शूज हे सेकंड शूज ते गे फर्स्ट शूज ते धाकटे हड्डे बाबा दाखयलो ते तुमकां एक पोटली बोरले रोपाची हो तेका फकत एकू पाटी घायलो माड्रास सूट मोचे रोप घालूंक नाही रोप तेका तर ओ बाबा नाही इट विल नॉट फिट यू बाबा शूज हे सेकंड शूज ते गे फर्स्ट शूज ते धाकटे हड्डे बाबा दाखयलो ते तुमकां गायज आतां तुमकां आतां मेळटा आनी बाबा काय मातसो भायर धाडला आतां कित्याक म्हाका अशें लास्ट क्लिपींग काडूंक जाय आसलो कित्याक आतां मागीर फंक्शनाक वयतो न्हू सो फंक्शनाचो ब्लॉग हांव तुमकां चोयतलें थिंगा क्लिपींग कितें काडल्यार पाहिजे हांव तुमकां तो नेक्स्ट ब्लॉगान घालतलें ओके सो ह्या ब्लॉगान घालपाना सगळें मेस कस जातलें मागीर येवन म्हाका एंडींग बी घेवपाक जाय आनी एंडींग बी घेवन मागीर व्लॉग एडिटींग बी केन्ना करतलें येवन केन्ना जातलें मागीर जावपा ना न्हू हाल्यार मागीर ब्लॉग मागीर लेट वयता तेका लागून सो तेका लागून हांव आतां एंडींग घेता आनी तो मागीर थिंगा वयतलीं मागीर पावयतलीं तें बी सगळें तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान येतलें ओके आयज थोडेशें मागीर शॉपिंग आसलें तें शॉपिंग केलें न्हू आनी बाबा गेले हें काटाक ते दोन गेले फाटी दोन थिंगा येलो न्हू तेका दोन कडेन पिल्लार ते म्हणून आमी तेगे केस कातून ना कित्याक तो धाकटो आहा आनी तो रडटा म्हणून तेणी कातरूं ना सो आयज तेका दुसऱ्या शॉपार येयलो तेका सद्दां वताली पळय थिंग येयलो सो सद्दां वता तो अजून हात मोडला आनी तो दुसरो आनी एकलो आसता पळय तो नाहलोलो सो तो म्हणलो आपूण हात मोडला आपूण रिस्क घेयना ते कडेन की कातूता तेन्ना तो तकली पकली आलो जाल्यार आपूण कातून ना म्हणून थिंगसून मागीर पिल्लार गेली पिल्लार मागीर ते बी म्हणून आमी बी कातूना तशें जाता हे सायडीचो लोक न्हू कोणें तेगे केस कातरपाक रेडी जायना कित्याक भुरगो न्हू रडटा न्हू रडोन बाय मातशें कितें लागल बी जाल्यार अशें जालें मागीर लास्ट आमी येयली घरा आनी घरांत आमगे हिंगा वयर पुला कडेन एक पार्लर आहा सो डॅडी म्हणून आपूण पयलीं सात तेका कातुरता काय ना तो भुरगो आहा आनी मागीर आमी अर्दी वाटी थांबलोली चोयल न्हू तुवें अर्दी वाटी थांबोन मागीर डॅडी हिंगसर येयलो मागीर तो बरो आहलोलो आनी चोयल न्हू कितू रडलो तो केस कातुरपाक तो न्हू भिता असो तेगे
अशें कित्याकूय न्हू रोखडो भितात एक दीस वता आपण नको तेगे कितें कात तें म्हणटा पूण तेगे अशी भिरांत अशी दवरूंकय जावपा ना आमकां कितेंय तरी तेगे भिरांत काडूंकूच जाय. सो लास्ट टायम हांव वचो नाहलो मॅफीन तेका धरून हेकाट केलोलो तुमी चोयला आसा लास्ट ब्लॉग हेकाटान मातसो रडलोलो चड रडोना कित्याक हांव नाहलें फुड्यान तेका लागून हांव आयज बायन हांव वचोना मम्मी डॅडीक दोगांकूच धाडलोली आयज बायन चड रडोना तो मातसो रडलो मातसो चड न्हू मातसो रडो आमी सकयल गाडयेन हांव आनी मागीर गाडयेन रावना सकयल सावन तुमकां झूम करून दाखयलो पळय तो मागीर हांव जॉनलानसून व्हिडियो काडटा न्हू सो जॉनलानसून तेणें म्हाका चोयलें हांव क्लिपींग काडटा म्हणून मम्मा सकयल हा म्हणून सो आनी रडोंक लागलें सो तेणी मागीर लास्टाक जनेलू धांपल्यार म्हाका दाखोवना तेका आनी मागीर तेणें हेकाट केलो आनी आतां केलें तेगेलो हेकाट सो म्हाका युट्यूबार कितें कशें तेगे ही भिरांत काडूंकूच जाय स्लोली व्हडलो जाता जातो तो बरो आतां तेका उडेस वर्सां न्हू आनी खूब जाणां म्हणटात म्हाका काल बायन आमी खंय गेलोली पुंच गेलो न्हू तो इस्कॉला वचना आजुनू अशें म्हणटात तेका बाबा आमगे वर्स जावना तो जस्ट 2.5 वर्सांचो जाला आतां 2.5 वर्स जागोल तेका 2.5 जालो तो फुडल्या वर्सा तेका हांव घालतलो इस्कॉलाक 3 वर्सांचेर इस्कॉलाक घेता काय म्हाकाय खबर ना खबर काडूं जाय 3 वर्सांचेर थोडी म्हणटा 3 वर्सांचेर घेताय थोडी म्हणटा 4 वर्सांचेर घेताय म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स कोणाकूय खबर आहा जाल्यार म्हाका कमेंटार सांगाय हांव कितल्या एजीचेर इस्कॉलाक घेताय ती आनी मागीर तेगे हेकाट केलो मागीर घार येयली आनी मागीर ते लायले तेका जिवयलो मागीर न्हिदायले तेका आनी आतां उठलो आनी आतां हेटालो आनी बाबागे रोप आहलो न्हू एक तर मुशी केला चड धाकटी हाय न्हू ते कोणा अशी भुरगीं नाहलोली अशें आनी तेका न्हू सायडी लावपाक न्हू उशी जाय आहलोले सो मामीन एक उशें केलें तेगे धाकटो रोप आहलो आनी तो मातसो घरांतलो उजार केलो पळय तो रोपाचो उशी केले आतां ही पोटली पळय ती पळय हा ती पोटली बरो रोपाची तेका तितून चड रोप आहा तो ताका घालूंकू ना हांवें प्रेग्नन्सीन तेका रोप गेले ते स्वेटर्स बी ते वायट आहा न्हू लायनीचे ते प्रेग्नन्सीन गेलोले कोणूय जावं बाब जावं बाय जावं फी स्वेटर घालतो तेका हांव ते कित्याक शिंयाचें म्हणून कितें कात काडपाना म्हणून सो ते गेलो तो रोप अशें न्हू मोस्टली रोप आहा तितून तो उजारू करून ना एक टायमान घालूना आनी थोडो आहा तो एक टायम 2 टायम घायला आनी शुजाचे चोयल न्हू कितू शूज ते एवरी टायम कितें कितें घेता ती ते सगळे शूज काडून ते लायनीन बरें पुशिला आनी मायकोन दिल्या मांगे थिंगा न्हू खूब जाणां भाड्यार रावताय ती आवटसायडर्स आहाय न्हू भुरगीं आहाय धाकटी सो ती तरी घालतो न्हू हिंग धरून कितें फायदो कांय हें करूं ना सो ती रोप आनी मोचे बाबा गेले न्हू तांकां आयज माय ओत्तोली आनी मागीर सगळें रेडी जालें आतां ना बाबा भायर गेला न्हांवतली आनी मागीर आमी वयतली आनी आयन फंक्शन वयतली आनी फंक्शन वयता ती आमी नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां सांगला ते भाशेन नेक्स्ट व्लॉगान येतले फंक्शनाचे आनी वय आनी आतां आनी हो व्लॉग ही सिंपल व्लॉग मातशें मागीर थोडे शॉपिंग बाबागे हेकाट सिंपल व्लॉग तो तुमकां कसो दिसलो म्हाका कमेंटार सांगा बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.